आमकां कोरोनाचेर मात करपाक वॅक्सिनेशनाच्या शिवाय दुसरो पर्याय ना. म्हणून गोंय सरकारान आनी केंद्र सरकारान वॅक्सिनेशन खूब मोठ्या प्रमाणात जानेवारी म्हयन्यांतल्यानूच दिवपाक सुरवात केली. पयल्या टप्प्यात आमी मेडिकल, पॅरामेडिकल्स, फ्रंटलायन वर्कर्स ह्या सगळ्या जाणांक खूब मोठ्या प्रमाणात वॅक्सिनेशन दिली आणि ताकाच लागून आमचे फ्रंटलायन वर्कर हे कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत खूब मोठ्या प्रमाणात काम करपाक शकले. इन सेकंड फेज आमी अबाव 60 इयर्स एज ग्रुप हे जे सफर जाताले तांकां वॅक्सिनेशन दिली. गोंयानूय बी आमी 60 वर्सां वयल्या सगळ्या आमच्या सिनियर सिटीजनांक आमी वॅक्सिनेशन दिली. ताकाय बी खूब बरो प्रतिसाद सगळ्या लोकांनी दिलो. थर्ड फेजीत आमी अबाव 45 to 60 ह्या एज ग्रुपांतल्या सगळ्या लोकांक वॅक्सिनेशन दिवपाक सुरवात केली आणि ताजोय प्रतिसाद आमकां टिका उत्सवाच्या माध्यमांतल्यान टिका उत्सव 1, टिका उत्सव 2 ह्या दोनूय कडल्यान आमकां सगळे ग्रामपंचायती, म्युनिसिपालिटी आणि सगळे पॉलिटिकल लिडर्स हांचे सहकार्य मेळ्ळे म्हणूनय बी टिका उत्सव सक्सेसफूल जावपाक शकले. आज आमी पळयता की अबाव 45 लोकांनी 70% लोकांनी वॅक्सिनेशन घेतलां. 30% लोकांनी अजूनय बी पयलो डोस घेवंक ना. म्हाजे अजूनय बी सगळ्या म्हज्या गोंयकार भाव आनी भयणींक रिक्वेस्ट आसा, अबाव 60 आसतले, अबाव 45 आसतले, आमची 87 वॅक्सिनेशन सेंटर्स आसात. त्या वॅक्सिनेशन सेंटराचेर येवन बेगोबेग आपलो पयलो डोस घेवचो. ताज्या उपरांत आमकां खूब चिंता आशिल्ली की कदाचित थर्ड वेव येवं शकता आणि ताका लागून आनी थर्ड वेव चुकून भुरग्यांक सफर जावपाक शकता. म्हणूनच तर आमी 18 ते 44 वयोगटात सगळ्यांत पयल्यात पयली म्हणजे लॅक्टेटिंग मदर्स ज्यांची भुरगीं 15 वर्सांच्या सकयल आसा अशा सगळ्या पेरेंट्सांक, ताज्या उपरांत कोमॉर्बिड कंडिशन्स आसलेल्या सगळ्या युवक युवतींक आणि सीफेरर्स अशे वेगवेगळ्या पद्दतीच्या गटांनी आमी तांकां वॅक्सिनेशन दिवपाक सुरवात केली आणि गेले 8 दीस खूब बरो प्रतिसाद तुमच्या सगळ्यां कडल्यान मेळटा. गोंय सरकारान निर्णय घेतला, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन देशभरांतल्या सगळ्या लोकां खातीर 18 वर्सां वयर ते सगळ्या एजी पर्यंत सगळी वॅक्सिनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाचो निर्णय घेतल्या उपरांत आमी 18 ते 44 ह्या वयोगटाक वॅक्सिनेशन सुरवात केले आणि 18 ते 44 वयोगटांतल्या सगळ्या लोकां खातीर आमी येता त्या आयतारच्यान आमी वॅक्सिनेशन सुरवात करता. पण हे वॅक्सिनेशन सुरवात जाल्या उपरांत खंयसरूच गडबड करची न्ही. टिका उत्सव 3 ह्या माध्यमांतल्यान आमी प्रत्येक ग्रामपंचायत, प्रत्येक म्युनिसिपालिटी पर्यंत पावतले आणि हाजो डिटेलान टायम टेबल्स आमी हाच्याच बरोबर डिक्लेअर केल्लो आसा. त्या खातीर म्हज्या सगळ्या मित्र मैत्रिणींक हांव सांगपाक सोदतां की तुमी गडबड न करता, घाई न करता आपल्या ग्रामपंचायतीत जे दिसा प्रोग्राम लागलेलो आसा, कॅम्प लागलेलो आसा ते दिसा वॉक इन वचून वॅक्सिनेशन करचें. आणि त्या खातीर आमी एका वॅक्सिनेशन सेंटराचेर मॅक्झिमम 250 चडांत चड वॅक्सिनेशन दिसाक करपाक शकतले. बट तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य आमकां निश्चितच जाय आणि टिका उत्सव 3 ह्या माध्यमांतल्यान आमी गोंयांतल्या सगळ्या ग्रामपंचायत आणि गोंयांतल्या सगळ्या म्युनिसिपालिटींनी आमी निश्चितच पावतले. आपल्या ग्रामपंचायतीन, आपल्या म्युनिसिपालिटीन जे दिसा टिका उत्सव आसतलो तेच दिसा वॅक्सिनेशनाक वयचे. कृपा करून तुमी गर्दी करून दुसऱ्या पंचायतींनी वयचे न्ही. आमकां पयलीं रजिस्ट्रेशन करपाची गरज ना. वॉक इन थंयसरूच वचून तुमी रजिस्ट्रेशन करचें आणि आपलो वॅक्सिनेशनचो डोस घेवचो ही तुमकां विनंती आसा. गोंय सरकाराक सगळ्या जाणांक 100% वॅक्सिनेशन पयलो डोस 30 जुलय पर्यंत दिवपाचो आसा आणि म्हाका खात्री आसा सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी पयलो डोस 30 जुलय पर्यंत कंप्लीट करपाक शकतले. टिका उत्सव 3 ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांच्या पर्यंत जवळपास 87 वॅक्सिनेशन सेंटर्स म्हणजे 35 वॅक्सिनेशन सेंटर परमनंट एट अवर PHC, CHC लेवलाचेर आणि उरलेली वॅक्सिनेशन सेंटर रोटेटिंग ही दर ग्रामपंचायतीन वेगवेगळ्या दिसा येतले. आमच्या डॉक्टर्स आणि पॅरामेडिकल्स, नर्सिंग आणि पॅरामेडिकल स्टाफ या सगळ्या जाणांक तुमी सहकार्य करचे.
ग्रामपंचायतीतले पंच सरपंच पॉलिटिकल पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते हांच्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात भायर सरून या टिका उत्सव 3 या कार्यक्रमाक सहकार्य करचे, जेणे करून गोंय सरकारची इच्छा आमकां 100% वॅक्सिनेशन 30 जुलै पर्यंत पयलो डोस कंप्लीट करपाक तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य लाभतले. देव बरें करूं.